हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव जावन आसा. ताची सोबीत काय आमचे भितर आसा आनी ती सोबीत काय घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार, कित्याक तो सोबीत देव आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमी देवाक दिन वाचूया, अन्य भाशेन देवाची स्तुती करूया. ओब्रोसीन तलामा शुकोरोमोन तरमा सिकेत्र लांदे. ओब्रिहिनामा शुकोरोमोन त्रोत्रमा सिहित्र लांदे. ओब्रिहिनामा शुकोरोमोन त्रोत्रमा सिकेत्र लांदे. ग्लोरिया, महिमा, स्तुती, आराधना, वाखाणे जिवीत दितले देवाक. ओब्रोसिहिनामा शखात्र लांदे. लुकाचो 18वा स्वर आनी 29वी ओळ आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 18 वर्स 29. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, कोणूय देवाच्या राज्या पासत घरदार, आवय बापूय, भाव भयण, बायल, भुरगीं बाळां सांडीत जाल्यार हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ह्या काळान हाचेकूय जायते आगळे आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां आमकां सांगूंक सोदतात. जेजून आपल्या शिष्यांक प्रतिपाळ केलो, कित्याक 28 लायन आमकां म्हणटा, तेन्ना पेद्रून म्हणलें, पळय आमी सगळे सांडून तुजो फाटलो गेल्या. आनी ह्या उतराक जेजू क्रिस्तान तांकां प्रतिपाळ केलो, कोणूय देवाच्या राज्यान पासत घरदार, आवय बापूय, भाव भयण, बायल, भुरगीं सांडीत जाल्यार हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ह्या काळान हाचेकूय जायते आगळे आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्तूच आपल्या शिष्यांक म्हणटा की आमी खरेंच जर तुका लागून देवाच्या राज्या पासून सगळे जर सांडले जाल्यार आमकां कितें मेवतलें. त्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणटा, ह्या काळान हाचेकूय जायते आगळे, म्हणल्यार ह्या संवसारानूय जायते आगळे आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त खाशा आपल्या शिष्यांक सांगता की देवाच्या राज्या पासून कोणूय वावरता जाल्यार, कोणूय आपल्या फॅमिलीक पाठ करून वावरता जाल्यार एक व्हड इनाम ताका आसा. एक व्हड इनाम ताका आसा, ह्या संवसारान पासून आनी सर्गा राज्यार पासून, कित्याक इनाम दिणारो आमचो देव आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी देवा पासत करता ते एक धाकटुलेशें काम पासून देवा खुशाल करता आनी एक त्या कामा पासतूच इनाम आसा. जाल्यार जरी तर आमी देवा पासत सगळें सांडटा जाल्यार एक आगळें इनाम आमकां जण एकल्याक दवरलेलें आसा. एक वेगळी मजुरी आमकां जण एकल्याक दवरलेली आसा आनी ती मजुरी सासणीक आसा. मोगाच्या भाव आनी देव खूद जेजू क्रिस्त म्हणटा, ह्या संवसारानूय तुमकां ती मजुरी आसा आनी सर्गा राज्यानूय ती मजुरी आसा. देखून पयलो देवा समोर करुया मोगाच्यानो, आनी हेर सगळी फॅमिली, सगळे आमचे कुटुंब फाटल्यान देवा पासत जियेया. देवा पासत जियेया. ओ हालेलुया. मासिहिन दालामा शोकोरोन दाला कारबा रिबिश महांदरे बेश महाली ओरा तेलेमा. देवा पासत जियेया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो. ओ आनी एक वेगळो इनाम आमकां आसा. आत्म्या म्हज्या गायन कर, खुशालकायेन उल्हास सोड, म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू. आत्म्या म्हज्या गायन कर, खुशालकायेन उल्हास सोड, म्हजे भितर जियेता
जेजू देतालो आपूण म्हजो प्राण जालो आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हास सोड म्हजे भितरची येता म्हजो देव जीवन जेजू न्हाणेले म्हजे काळी शीतळ उदकाक रावताले सुके भुंयचेर पडलो पावस काळी जाले नादोशी ताणेले म्हजे काळी शीतळ उदकाक रावताले सुके भुंयचेर पडलो पावस काळी जाले नादोशी आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हास सोड म्हजे भितरची येता म्हजो देव जीवन जेजू जेजू म्हजो देवतारो म्हजे भितरची येता म्हज्या होड्यान रिगलेले ताचेच काळीज दोडोडा जेजू म्हजो देवतारो म्हजे भितरची येता म्हज्या होड्यान रिगलेले ताचेच काळीज दोडोडा ताचे मन म्हज्या मना म्हजे जिबेर ताचे शोर म्हज्या काळजांत ताचो मोग केदे म्हजेर देवले बा ताचे मन म्हज्या मना म्हजी जिबेर ताचे शोर म्हज्या काळजांत ताचो मोग केदे म्हजेर वयले बा आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हास सोड म्हजे भितरची येता म्हजो देव जीवन जेजू ओरी माशंदर बसेरे बेरे 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 लिबिरी बिशमहांदलो सेरे बेरे 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 ओ मोशांदिला बशेरी आलाला ओ म्हजे भितरची येता ओ ब्रोसिंदला माशा ओ माशिरी बिरी बिशा बारा 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 Oh, mashandala base. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Arga देवाक दिनवास देवाक स्तुती देवाक आमचो आत्मो सर्वेस्पराक देवाक दिन वाजता. Amen. Praise the Lord. आमचो आत्मो. Praise the Lord. Hallelujah. आयच्या दिसा देवाचें उतर घेवया. त्या उतरान आमी आशिर्वाद आसा कित्याक ज्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता आनी ज्या वेळार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता थंय आमकां देवाची कृपा मेळटा. आमेन. पळयात आजचो देवाचें उतर आसा. पळोवया पवित्र आत्म्यान आमकां कितें उलोवंक सोदता आयच्या दिसा.
पहिली जुवांचे पत्र 1 John chapter 1 verse 5. पहिले जुवांचे पत्र पहिलो 28 आणि 5वी आणि 6वी ओळ आमी थंय पळोवया. देवाचे उतर कितें म्हणटा ते. ताचो संदेश आमी ऐकला आणि तुमकां प्रगट करता तो यो. देव म्हटल्यार उजवाड आणि ताची सोवें कसलोच काळोख ना. 6वी लायन. काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण आमी सांगीत जाल्यार सगळे आमचे जिवीत फटकिरे, कित्याक साता प्रमाणे आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा आनी तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी जेजू पुताचें रगत सगळें आमकां पातकांतली शुद्ध आनी नितळ आनी निर्मळ करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हय आयज जुवांचो संदेश कितें सांगता तें पळयात. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सवय कसलो काळोख ना. सगळीं जाण म्हणा देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताची सवय कसलोच काळोख ना. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताची सवय कसलोच काळोख ना. आनी एक पावट देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताची सवय कसलोच काळोख ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचे उतर कितें सांगता ते. देव ह्यो उजवाड जावन आसा आनी ताची सवय कसलेच काळोख ना, कसलोच काळोख ना. पळयात जे वेळार उजवाड येता थंय काळोखाची सक्ती रावना. प्रेज द लॉर्ड. जुवांव सांगता काळोखाक उजवाडाक धरूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काळोखाक उजवाडाक थांबोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत देवाची उतर आमकां सांगता काळोखान आमी चलता आसतना आमी जर देवाच्या एकचारान आसा म्हूण आमी सांगता आनी सगळें आमचें जिवीत फटकिरें, कित्याक साता प्रमाणे आमी जियेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर खिरीच भाशेन आमकां काळोखानसून कुशीन दवरता. कित्याक देवाचें उतर उजवाडीत आसा, कित्याक देवाचें उतर प्रकाशीत आसा. हेचें रिजन म्हटल्यार देवाचें उतर हें सत आसा आनी ज्या वेळार देवाचें उतर येता त्या वेळार तें काळोखा कडसून तुमकां सेपरेट करता. आमेन. जें तुमचें जिवीत आसा, जे जिवितान तुमी जियेतात तें तुमकां उक्तेपणी दाखयता. तुमी कितें तुमच्या लायफान मिस्टेक करतात ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जुवां म्हणटा जंय काळोख आसा थंय देवाचें रास ना. आमेन. हालेलुया. आनी जर आमी उजवाडान आसा अशें आमी सजमाता पूण आमी काळोखाची कामां करता जाल्यार आजुनूय आमी काळोखानूच आसा अशें देवाचें उतर म्हणटा. आमेन. हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ ह्यो जावन आसा जर तूं उजवाडान आसाय जाल्यार उजवाडाची कामां तुवें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान म्हत्वाचें पयलें उजवाडाचें काम जावन आसा पवित्र आत्मा सांगता तें म्हटल्यार सत. प्रेज द लॉर्ड. हें काम जावन आसा उजवाडाचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक उजवाड म्हटल्यार सत जावन आसा, तेचे कडेन कांयच लिपोवन ठेयलेलें ना आसा. आमेन. ज्या वेळार सुर्या फाकता त्या वेळार जमनींतल्यो बारक्यो बारक्यो मुयो पासून दिश्टी पडटात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार काळोख आसता सगळ्यान व्हडलो एलिफंट पासून दिश्टी पडना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हें देवाचें उतर सांगता. ज्या वेळार उजवाड येता त्या वेळार तुमकां सत दिश्टी पडटा आनी ज्या वेळार काळोख आसता त्या वेळार तुमकां सत दिश्टी पडना. आमेन. सो पळयात
तुमकां जर हांवें चूज करूंक सांगता, तुमकां उजवाड जावो वा तुमकां काळोख जावो, हांव तुमकां 100% सांगता, कोणूच पसंद करूचो ना काळोखान रावचो. प्रेज द लॉर्ड. रिजन कितें? रिजन हें जावन आसा कित्याक काळोखान जर आमी आसल्या जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जावंक जाता. काळोखान जर आमी आसल्या जाल्यार आमकांय कोण येवन आमकां ढकलूंक जाता. काळोखान आमी आसाव जाल्यार आमकां संपूर्ण कायेन फुडचें दिश्टी पडोचें ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जाणा ज्या वेळार देवान इजिप्तांचेर पिडा धाडली, ओके, इजिप्तांचेर पिडा धाडली, त्या वेळार देवान सांगलें मोइजेसाक, मोइजेस इस्रायल परजेक सांग, आज हांव इजिप्तांसून भोंवतलो आनी आख्ख्या देशाचेर हांव काळोख करतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या वेळार आख्ख्या देशाचेर, त्या इजिप्त शाराचेर कितें जालें? काळोख पडलो. बायबल मेन्शन कितें करता जाणा, तो काळोख इतको डार्क आसलो, तो काळोख हातीन गावतालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमी विचार करून पळयात केन्ना काळोख हातीन गावता? ना. पूण तो काळोख कितलो डार्क आसलो, तो काळोख हातीन गावतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार इतलो म्हटल्यार मनशाक दिश्टीच पडोचो ना. आमेन. जस्ट एग्जाम्पल घे, एक काळोख जाला, ओके, समजा तुमी काळोख जाला वा एक लायट आसा आनी सडनली काळोख जाला तर तुमकां कांय दिश्टी पडोचें ना, कांय एक दिश्टी पडोचें ना. हांव तुमकां सांगता कित्याक जाणा, आमकां उजवाडाची संवय जावन आसा. आमेन. आमकां उजवाड दिश्टी पडोंक जाय. आज हांव आनी तूं उजवाडीत आसा. कित्याक आमी उजवाडान चलता. प्रेज द लॉर्ड. आज कोणूय पळय मनशान जर कोणूच काळोखान रावना वा काळोखान चलना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? रिजन कितें? कित्याक कोणाकूच पसंद ना आसा काळोख. काळोखान लोकांक फसयले वयता, काळोखान लोकांच्यो चोरयो जातात, काळोखान लोकांचें काम करूंक मेवना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जर इंटरनेटार गेलात जाल्यार तुका एक वर्ल्ड आसा, एक वर्ल्ड म्हणटा, वर्ल्डान एक जागा आसा, त्या जागेचेर केन्ना दिसूच उदेना. आमेन. दिसूच उदेना. सो तेंच्यांनी कितें केलां, तेंच्यांनी दीस उदेना देखून तेंच्यांनी हर एका जागेचेर लायटूच लायले. ते म्हटल्यार सकाळीं 6 वाजलो तरी काळोखा, 7 वाजलो तरी काळोखा, 9 वाजलो तरी काळोखा, 12 सकाळची वाजल्यान तरी काळोखा, 4 वाजलो तरी काळोखा, 5 वाजली तरी काळोखा, सांजेची 6 वाजलो तरी काळोखा, 8 वाजताय परत काळोख आसा. म्हटल्यार तेंची जिवितूच तशें, देखून तांकां तशें करूंक जायना, देखून तेंच्यांनी लायट लायल्यात. वयता आसतना लायटी लायल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें सांगोचो प्रयत्न करता बाबा, आमकां उजवाडाची संवय आसा. आमेन. आनी उजवाडाची संवय आसतना आमी काळोखान वचोचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक काळोखाची कामां ही नश्टी आसात, उजवाडाची कामां ही सगळ्या सामकार आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमी काळोखाचे पदवेन चलतात त्या वेळार उजवाडाची पदवेन तुमी भितर सरनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवाचें उतर आजचें हेंच म्हणटा, जर तुमी उजवाडान आसात जाल्यार उजवाडाची कामां करून दाखयात. आनी जर तुमी म्हणटात हांव उजवाडान आसा आनी जर तुज्या लागसून जर काळोखाची कामां जातात तर तुजें सगळें जिवीत ना. सगळ्यान म्हत्वाचें म्हटल्यार उजवाड म्हटल्यार सत. आमेन. तूं जर उजवाडीत आसाय तर तूं सताक घेवन चलतलें. जावं तुज्या समाजा लागसून कितलोय प्रॉब्लम जालो, जावं तुज्या घरांसून कितलोय प्रॉब्लम जालो, आनी खंयतानय कितलोय प्रॉब्लम जालो, तूं तुज्या सताक घेवन चलतलें. हें सगळ्यान म्हत्वाचें. आमेन. जर तूं उजवाडीत भुरगो आसाय तर तूं सताक घेवन चलताय. हालेलुया. कित्याक सत उजवाडीत आसा आनी सत म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त आसा. पण आजच्या ह्या उतरान देव तुमकां सांगता कितें तर आमी उजवाडाची भुरगीं आसा, देखून आमकां काळोखान चलोंक जायना. कित्याक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराचो उजवाड आसा आनी तिणें तुमकां पासून डिक्लेअर केला, तुमी पासून ह्या संवसाराचे उजवाड जावन आसात. आमेन.
तो उजवाड तुमकां तो कित्याक म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड अशें कित्याक म्हणटा, कित्याक ताका जाणा जे ताका हांव तेंच्या भितर आसा तुमी उजवाड जातल्यात. आमेन. म्हटल्यार जे ताका जेजू तुमचे भितर आसा तुमी उजवाडीत आसात. आमेन. आनी खंयचोच काळोख तुमकां ग्रासूंक शकना. आमेन. सो चलया, कित्याक आमी उजवाडाची भुरगीं. थँक्यू जिजस ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्यां पासून हांव खेरीच भाशेन आयज मागोंक सोदता तुमचे पासत, तुमचे फॅमिली पासत. सो जंय खंय आसात आतां आयकतात आनी उपरांत पासून आयकतात म्हजी भाव भयणां, दर एकली जाणां तुमच्या घराचेर हात लायात वा तुमचो हात एका घरा लागीं असो घर आसा अशें धरात आनी उबारात आनी तुमचे घराची एक फोटो, तुमचे पिक्चर तुमच्या नजरे सामकार हाडात. कित्याक आयज हांव खेरीच मागोंक सोदता तुमच्या घरा पासून. सो पळयात, हांव ह्या वेळार मागता तुमचो हात वयर उबारात. थँक्यू जिजस ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून. हांव पळयता ह्या वेळार तेंच्या घरांचेर जें काम तेंचें थांबलां, जें काम तेंचें अपुरें आसा, जीं कामां, जे घराची जे कागदपत्र आसात, कितें डॉक्युमेंट्स आसात, जे घर बांदूंक तेंचें कंप्लीट जायना ना वा आनीक कितें बांदूंक कंप्लीट जायना ना, हांव ह्या वेळार संपूर्णकायेन देवाची सक्तीन उलयता. ह्याच वेळार जेजू ख्रिस्त नाजारेच्या नांवान जी कितें थांबलेलीं आसात कामां ती सुरू जातात. जें कितें रुखावट आसा ती सुरू जातात. कित्याक हेब्रेव चॅप्टर 4:3 म्हणटा, हर एक घर कोण ना कोण बांदता पूण अख्खो संवसार बांदणारो सर्वेस्पर देव आसा. त्या सर्वेस्पर देवाच्या नांवान म्हणटा तुमची कामां परतून सुरू करात आनी ती सुरू जातात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता. देखून तुमच्या सांगाताक आसा. आमेन.